मार्च म्हयनो सुरू जाता आनी गोंयच्या सगळ्या दोंगरांनी एक सुगंध पातळटा आनी तो सुगंध आसता काजूच्या मुट्ट्यांचो। काजूचो सिजन आतां फुडले 4 म्हयने उरतलो। अख्खे दोंगर गोंयचे सगळे इतले बिजी जाल्या, लोक इतले सगळे काजींनी आतां भोंवपाक लागतले आनी कितलेशेच हजारांनी लोक ह्या एक्टिविटीचेर अवलंबून आसात। अशें एक फ्रूट जे 400-500 वर्सां पयलीं पोर्तुगेजांनी गोंयान हाडलें आनी त्या फ्रुटान आनी त्या झाडान गोंयचो सगळे दोंगर काबीज केले आनी इकॉनॉमीक एक तरेचो आदार, लोकांक अर्थीक आदार सगळे लोकांक मेळ्ळो। ह्या फ्रुटा खातीर कितलेशेच लोक आपले पोट भरताले आनी अजुनूय भरतात। सो ते हो सिजन आतां सुरू जाला आनी फुडले 4 म्हयने लोक वेगवेगळे तरेची एक्टिविटी करतले काजींनी। आमीच अशे एका काजीन आयिल्ले आनी पळोवपा खातीर की आतां कितें कितें करतात। आतां 3 दीस जाले ह्या काजींनी मुट्टे काडपाचें काम सुरू जालें आनी ताजो रोस काडलो आनी फाल्यांच्यान हांगा भट्टी सुरू जातली। सो मेन म्हणजे ह्या काजूंतल्यान वेगवेगळे प्रोडक्ट्स येता। एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणटा ती काजूची बी, जे काजूचे बियेक बरी दर आसा आनी तातूंतल्यान लोकांक बरें उत्पन्न मेळटा। त्या शिवाय काजूचो जो मुट्टो आसा ताजो रोस काडून तातूंतल्यान वेगवेगळे 3 बाय प्रोडक्ट भायर सरतात। सगळ्यांत पयलीं म्हणजे न्युरो येता, जो काजूचो ज्यूस, ताजे शेल्फ लायफ खूब कमी आसता। सो ताजे खातीर तें रोखडेंच पिवचें पडटा आनी ताका चडशें अशें मार्केटींग जायना, पूण लोक अशें सयऱ्या दायऱ्यांक दितात। पूण हें सुद्दां जर मातशें कोणें जर एंटरप्रायजींग मनशान जर सारकें बॉटलींग केलें जाल्यार तातूंतल्यानूय कांय उत्पन्न लोकांक मेळपाक शकता। दुसरी गोश्ट ताजेर जाता म्हणटा ती हो सोरो 2 दीस फर्मेंट करून दवरप आसता आनी ताजे नंतर ताजे पयलीं येता तें उर्राक आनी उर्राक सद्याक सिजन गोंयान सुरू जाला। सगळे कडेन लोक उर्राक खंय मेळटा काय पळोवपा खातीर लोक भोंवतात, कारण कितलेशेच लोकांक उर्राक आवडटा। एक वेगळो तरेचो, ताका जंगल ज्यूस म्हणटात, वेगळो तरेची टेस्ट आसता आनी ती चड करून गोंयांक लोक लिमका बरोबर पितात आनी लिमका आनी तातूंत इल्लेशें मीठ, गांवठी मीठ आनी मिरची अशें घालून हें उर्राकाचें ड्रिंक तयार करप आनी ताका एक वेगळो तरेचो आनंद आनी वेगळो तरेचो टेस्ट हातूंत आसता। आनी जे उर्राक पिवपी लोक आसा तांकांच कळटलें की हातूंत भितर कितलो एक वेगळो टेस्ट आनी तो एन्जॉयमेंट आसा। सो हे उर्राक येता आतां उर्राक सगळे कडेन एवेलेबल जावपाक लागला। आतां सगळे कडेन मेळटा, चडशा वायन शॉपांनी उर्राक एवेलेबल आसा। त्या शिवाय आनी थोड्या दिसांनी ताच्या उर्राकाच्यान मागीर फेणी काडपाचो प्रोसेस सुरू जातलो। सो अशे तरेचो फेणी हो गोंयचो एक आनीक युनीक असो प्रोडक्ट आनी ताका हालींच GI टॅगूय मेळ्ळा। सो गोंयच्या खास गोंयचो एक लिकर, लोकल लिकर म्हणून फेणीक खूब डिमांड आसा। लोक ट्युरिस्टूय गोंयान येता, ते स्पेशल फेणी घेवन वतात हांगच्यान, कारण फेणीक लॉंग लायफ आसा, ताजी शेल्फ लायफ चड आसता। सो ताजे खातीर हो प्रोडक्ट विकपा खातीर लोकांक इजी पडटा। फक्त ताजो इतलोच प्रॉब्लेम आसा की फेणीक जो वास येता तो एक ताजो एक ड्रॉबॅक आसा आनी ताजे खातीर कांय लोक थोडे वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स करून तो वास कमी करपा खातीर कांय प्रयत्न करतात। पूण अदरवायज आतां काजू फुडले 4 म्हयने लोक सगळे बिजी उरपाचे आसा। लोक काजूनी काम करपी लोक आनी काजूचे वेगवेगळे प्रोडक्ट म्हळ्यार फेणी आनी उर्राक पिवपी लोकूय फुडले 4 म्हयने एन्जॉय करपा आसा हो सिजन। सो आमी आतां आयल्यात एक अशाच एका काजींनी आनी ही काजी आसात दत्ता बाबूच्यो, बांबोळे। प्रत्येक काजींनी अशे तरेची एक कोळमी आसता, हाका कोळमी म्हणटात आनी ही कोळमी चडशी फातराची केल्ली आसता। म्हणजे चडशी गोंयची जी कॅज्यू प्लांटेशन आसा, जे काजीची बागायती आसा, चडश्यो अश्यो दोंगराळ भागांनी आसा आनी हांगा जो फातर आसा लॅटरायट स्टोन, ह्या लॅटरायट स्टोनाच्यो केल्ली आसता ह्यो कोळमी। सो परमनंट आसता त्यो, तांणी ताका सगळें हें करून चिजल वर्क करून ताजें सारें कट केल्लें आसा सारकें आनी
स्लोप दिल्लो आसता. सो अशे तरेन आमी आतां पयलीं कशी काजी मळटा. सो मळे नंतर ताजो कशे तरी दोन ताचे ढीग तयार केले आनी ते ढीग एक दोरी आसा पळय अशी ते दोरयेन ते दोनी हे बांदले आनी ते बांदले नंतर ताचेर वयर आतां फातर दवरल्या. सो हे फातरूय हेच फातर हांगा जे एवेलेबल आसा ते हेवी आसा एक्चुली, ते उबारून तशें दवरचे पडटा आनी अशें करून हे सकयल हो जो सगळो रोस जो हातूंतल्यान येता तो कलेक्ट करपा खातीर एक एक बारीक फोणकूल कशें केल्लें आसा ते बी फातराचेच आसा. आनी सो इज कंप्लिटली नॅचरल. हे वर्सान वर्स हांगा सेम हे यूज जाता आनी ते आतां ते ताचेर फातर दवरिल्ल्यान तो रोस आसा तो हळू 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 करून हांगा सकयल देंवता. आनी हो आतां जो कितें रोस येता ताका म्हणटात निरो. आनी हो डायरेक्ट पिवपाक शकता एज अ ज्यूस आनी इतलो टेस्टी आसा, हाका खूब डिमांड आसा. सो फुडें दाखयता. सो हो रोस काडले नंतर पांयान मारून जो रोस काडटा ताजे नंतर हे सगळे हे बांदून ताजे वयर फातर दवरल्या आनी फातरांच्यान आतां जो कितें येता वयर रोस तो ताका म्हणटात निरो. सो हांगा आनी आतां हें आडावन दवरला हांगा. सो आतां सगळें हें कलेक्ट जातलें, हो निरो हांगा कलेक्ट जातलो आनी ताजे नंतर तो बॉटलीन भरपाचो. सो हो एक्चुअल ज्यूस आनी तो कितलो टेस्टी आसता ताका खूब डिमांडूय आसा. सो ताजे नंतर आतां हो जो रोस हांगा कलेक्ट जाल्लो आसा तो बालद्यांनी 2 दीस फर्मेंट करपा खातीर दवरप आसता. जो एवरी टायम प्रत्येक रोस आसा तो 2 दीस बालद्यांनी फर्मेंट करतात आनी ताजे नंतर तो भट्टेन घालतात आनी ताजें डिस्टिलेशन जाता. सो अशे तरेचो हो प्रोसेस हांगा चलता एवरी डे.